सुरुवात एक गीत घेऊया. A9 पेज नंबर 4. A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयत हांव सोंपून गेल्ल्या जुजे फ्रांसीस मार्टिन्स हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत माग म्हूण सांगला, हॉस्पिटलांनी आसात, घरांनी आसात, तांचे पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी तांची सेवा करतल्यांक तांची सेवा मोगान करूंक कृपा दी म्हूण मागुया. आयज आमचे हिंदू भाव भयणां आपली गुडी पाडवा ही फेस्टिवल मनयतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवाच्या मोगाची आपुरबायेची आनी निती शांतीची ती जावंक तांचे पासत मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या घोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोरे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. गुणान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवंत सोकोत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मोहिमेवंत जिवीत एक दीस उक्ती आमचें जायशें कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थाचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण सजमो नासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागाक दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बोडान सोमिया जेजूचे पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो.
तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें, जाचे लागीं पाटां वो गोरां आसलीं तीं विकून तांचे दोळू हाडटालीं आनी ती दोन दुताच्या पांयांशी दवरतालीं. जुझे नांवाचो एक सिप्रूस एक लिवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बानाबास मुणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दोळू हाडून दोन दुताच्या पांयांशी दवरले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. परतून म्हणुया, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पोटो बांदला. जबाब, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें आलोना तसलो थीर केलाय. ओलोमांक तान तुजें सिंहासन गोठ उबें आसा. सासणांक तान तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कधीच आलोना बदलना. संवसार सोर सर्वेस्परा तुज्या घरान फांगतली पवित्राय. जबाब, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उद्गार, मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेलचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू निकोदेमाक म्हणे, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय ते उशिऱ्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळोय. जो कोण आत्म्यांतान जल्मला ताचे सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सोत सांगतां, आमी जाणव तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिनात. सुर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानशात? स्वर्गांतान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोजेसान अरोण्यात सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुगळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू आनी निकोदेम भासाभास करतात आनी जेजू किरीत भाशेन निकोदेमाक म्हणटात, तुवें नव्यान जल्मूंक गरज आसा. आनी कसले
ओत्म्यान आनी स्वतान तुका हो पवित्र आत्मो प्रेरणा दितलो. आनी निकोदेम हो शाप जाता तोटाकता, कित्याक आपल्या सुमूर्ती प्रमाणे तो जियेतालो. मोसेसान दिल्ली सुमूर्त ताचे प्रमाणे तो जियेतालो, देव भोगत आसलो आनी एक दोर्मोंत मनीस आसलो. आनी जेजू ताका म्हणटा, मनशाच्या पुताक उबारल्या शिवाय आनी सगल्यांक सोडवून मेळ्ळ्या शिवाय तूं हें सगळें घडटा तें सोत मानचो न्हय. आनी खरेंच निकोदेम जेन्ना जेजू मेलो आनी जेजू पुदोजिवोन जालो, ह्या वेळार हे सगळ्या उतरांचो ताका तावो मेळटा. भाव भयणीनो, सोत म्हणल्यार कितें? जेजू पवित्र आत्म्याची किरीत भाशेन एक एग्जाम्पल दिवन आमकां अदीक आनी अदीक स्फूर्ती दिता. आमी जाणा पवित्र सभा ह्या आधुनीक काळार ह्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जियेता. स्वता प्रमाणे जिवंक, स्वता प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारूंक होच पवित्र आत्मा आमकां दिसपोटी स्फूर्ती दिता. आनी जेजू किरीत भाशेन निकोदेमाक सांगता, जसो तूं वारो कशे तरेन वेता तो जाणाय, खंयतान येताय तो तूं नोकळोय, न्हय म्हूण तूं आवाज ताचो आयकोताय खरो, पूण हो वारो कसो येता आनी वेता तें तूं नोकळो. तेच भाशेन आपल्याक जाय ते भाशेन हो वारो वेता ते भाशेन पवित्र आत्मो मनशाच्या दर एका मनशाचे जेन्ना पवित्र आत्मो आपलो बसता आनी प्रेरण दिता, तेन्ना दर एका मनशाक तो जागयता. मनशाक आपलें जिवीत बदलूंक तो हुस्कायता. मनशान आपले ह्याच प्रेरणा वरवीं अदीक आनी अदीक देवाची खबर दुसऱ्यांक परगटूंक पवित्र आत्मो स्वताक गोवाय दिवंक आमकां उलो मारता. आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमी जेजून सांगल्या उतरांचेर विस्वास दवरुया. आमी दर दिसाक ह्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान अदीक आनी अदीक बोडान जिवंक, अदीक आनी अदीक आमचो भावार्थ जिवो करूंक, अदीक आनी अदीक आमी भावार्थाचे नमुने दुसऱ्यांक जावं. अखंड भावार्थ आसता तेन्ना आमचेर वादळ मोड येता, तेन्ना आमचेर आटेविटे येता, तेन्ना आमचेर आडकुडी येता, तेन्ना आमी झुसूंक होच पवित्र आत्मा आमकां बोड दिता. ताणें आमच्या जायत्या रोख साक्षांक, जायते पिडापीड सोंसलेल्या आमच्या सांता भोगतांक, जायत्या आमच्या दोन परगटणारांक ताणें प्रेरणा दिली, भावार्थ परगटूंक उत्साह दिली. आनी अशें पवित्र आत्म्यान अदीक आनी अदीक देवाचें उतर परगटूंक आमकां बोड दिलें. आयच्या दिसाक ताची कृपा आमकां मागुया. जेजून आपूण कुर्सार मरून आमची सोडवण केली आनी हे सोडवणेन वरवीं होच आमकां शारोती पाठयलो. ह्या शारोतीक घेवन आमचें जिवीत सुफोड करूंक, जिवाड करूंक, पवित्र सभा अखंड करूंक दिसपोटी आमी वावरुया. पिटवणे वेडार गीत घेऊया. C10 पेज नंबर 32. C10. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान
सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास पुर्बीच्या समोरमणी वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटो. आमच्या अस्कर सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पाव. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नोंदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडल्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो सारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पवित्र. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या महिमान उंचवी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे ताका सोय उंचवी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसा संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुटले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतीर मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चुरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक
आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा तुझे रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांणी पुरो दिवं नाका, पूण वायटांतल्या सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशेन उतरेकताव, तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमता म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजपूत चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यांचो. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना, तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu procaso,
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समरून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोवमोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलामती पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यां बुधवार फाल्यां पवित्र संस्काराची बसवण सकाळीं 6:30 जातली. फिरगोस गवळीक सभेक नवे स्थापचे खातीर मागणें. सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्या. तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूं. ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या धर्म प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गवळीक सभेची नवी फुडारी विचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी केरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोणें वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोस गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनांक. आमीन. शेवटाक गीत घेवया. K7 पेज नंबर 142. K7.